Soy divonto sauneta, melonia docilon zada, l'unic Gesù, umpidata, sogniam un ciacușa porta, eva papa, vacaruia, eva puta, Konkani, povitratnia, onotkoria, povitrit veketlia seva, eva papa, vakaruia, eva puta, Konkani, povitratnia, onotkoria. देव बरोच दीस दिवं आनी मायमोगाचो अवतार आज करीत पोरबेक जेन्ना आमी आख्या संवसारा बरोबर जेजूचे काकुतीची परब करता हेच काकुतीक सगळे आमी उलो मारुया आनी आमकां सगल्यांक बो करून थँक्स गिवींग मास ऑफर्ड बाय पिटर एंड सुजी तांचे पासत आनी सगळे ताळगांवकारां पासत आमकां उदीक काकुतीची मनशां कोर म्हूण मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची काकूत बापाची दया आनी पवित्र आत्म्याचो सांगात तुमचे सवे आसूं मोगाळ भावा भयणीनो जेजूच्या मरणा उपरांत शीस दुकान सुस्कारताले निराशीपणान बुडलोले आनी भिरांतीन भरलेले हे तांचे परिस्थितीन पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तांचे मोदेकांत हाजीर जाता आनी आपले खुशालकायेन आनी शांतीन तांकां बोधता हाका लागून आयच्या आमच्या सेवाधर्माचो विशय सोम्याक पडून शीस खुशाल जाले ह्या पास्कांच्या दुसऱ्या आयतारा पवित्र सोवा दैवीक काकुतीचो आयतार समारंभता जेजूची काकुतीची नदर आपल्या जिवितान अनुभवतात आनी ताचे धिरायेक गवाय जावंक वेतात आमच्याय जिवितान जेजूची दयाळ आनी जण एकल्यान अनुभवून ती एकामेकाक सवे वांटूंक पुनर्जीवन जेजूची खुशालकाय सगल्यांक विस्तारूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां बळ आनी कृपा मागुया आनी पवित्र रितीन वांटो घेतना देवाची काकुतीक आमी उलो मारुया ताचे बोगसणे आमी अनुभवया आनी हेच काकूत दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां ताच्या बरी खबरीचे गवाय कोर म्हूण मागुया हांव पातकी सरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून दोनानुसार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध सद्भाग्यन सुदान संकवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं We
प्रार्थुया. आमचे एक एकल्याची ते सवा या जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. शासनाच्या काकूत्सरा देवा, खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी भरून आज देवी काकुतीची परब करूंक ह्या देव मंदिरांत आमी एकठांय जाल्या. दिसान दीस तुजी अदीक कृपा आमचेर वतय अशें आमकां जेजू सारकेली काकुतीवंत मनशां कर. दिसान दीस तुजी काकूत अनुभवून दुसऱ्या सवे आमी काकुतीवंत जाय शिकोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. देवाचें उतर आयकुया. दोरमदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. बावार्थ्यांचो जोमो एका काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फक्त आपणाचेंच म्हूण कोण सजमन आसलो. कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें तीं बागा दवरतालीं. दूत व्हडा बोडान सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक ओड मान आसलो. तांचे मोदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां ओ गोरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी दोरमदूताच्या पांयाशी दवरतालीं. आनी मागीर जोड एकल्याक आपापले गोरजे पोरमोणे हे दुडू वांटताली. देवाचें उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून एपोरी जातलो. उतरां एपोरी. सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्वराक दिनवासा तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. अनेक पाटी गाऊया. सर्वेस्वराक दिनवासा तो कितलो बरो, ताचो माये मोग इस्रायलाच्या पुता दुवानी म्हणचे ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचे ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचे ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. जाबाब. सर्वेस्वराक दिनवासा तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेले. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वण्णितलो. सर्वेस्परान म्हाका कास्त लायली, बरीच कास्त लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यांत ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब. सर्वेस्वराक दिनवासा तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो
तोच जालो कोनशा सोदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. जाबाब Sorvesporak imasa, tokit laboro, taco maemo, mitme naslolo. भाग्यवंत जुवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, जो कोण जेजू अभिशिक्त म्हूण स्वत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्याचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्याचो आमी मोग करता म्हूण हे कुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत वेलां. संवसाराचेर आमी जैत वेलां तें हें आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचेर जैत वता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रक्ता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रक्ता वरवीं आनी आत्मो हाका गवाय दिता. कित्याक आत्मो म्हणल्यार सत. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार सगळीं उबी रावन उद्गाराची गायन आमी गावुया. B9 पान 25 B9. B9 page 25. This Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, soy. Kiedy te udarło, amcia somia Jezucie, ami kresał czekati. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, soy. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे आसू. जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो ते सांजे म्हणजे सातोळेच्या पयल्या दिसा शीस जमलेले असले तुजी दारां जुदेवांचे भिरांतीन बंद दवरलोली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. ही म्हणून ताणें आपले तांकां हात आनी आपली कूस दाखयली. सुम्याक पळोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसो आतां हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हळें, पवित्र आत्मो घेयात. जांची पातकां तुमी बक्षिसात ती तांकां बक्षुतली आनी जांची पातकां तुमी बक्षिना आसात ती तांकां बक्षुची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. (1931) वर्साक पोलंड देशांत Our Lady of Mercy कॉवेंतांत सिस्टर फाउस्टिना हिका
जेजूची दर्शनां मेळ्ळी. तांतल्या एका दर्शनांत जेजून तिका सांगलें कोहे भाशेन तिणें आपलें चित्र चितारूंक जाय. आमच्या आल्ताराची खाला तें दिश्टी पडटा. ही किर्नां काकुतीची आनी तुवें खाला बरोय जेजस आय ट्रस्ट इन यू. हांव तुजेर विस्वास दवरतां. ही परब काकुतीची दैवीक काकुतीची परब पयलीं तूं कर आनी त्या उपरांत आख्खे संवसाराक ती शिंपडावंक तूं म्हजे हातयार. आनी सिस्टर फावस्टिना हिणें ही दैवीक काकुतीची बरी खबर सगल्यांक परगटूंक पाप साहेबाचो उलो घेतलो. आनी पाप साहेब जॉन पॉल दुसरो आतां सेंट जॉन पॉल II आनी ही परब इश्टापली पास्कांच्या आतोळ्यांत. पास्कांचे परबे उपरांतलो आयतार दैवीक काकुतीचो आयतार कसो पाडूंक. भाव भयणीनो, देवाची काकूत मनशां सगळें शिममेर नाशिल्ली. आनी जरूय आमी खूब देवा सोबें आनी हेरां मनशां सोबें इंडिफरंट, तरी देव आमचे सोबें सदांच काकुती. जेजूच्या हातांतल्यान ही आयिल्ली काकुतीची किर्नां आमकां एक एकल्याक स्फूर्ती दितात. पयले सुवातेर ही देवाची काकूत आमी अनुभवूंक आनीक आमीच काकुतीचे दूत जावंक. आज भाव भयणीनो, संवसारान नदर मारल्यार काकूत खूब उणी जाल्या. आमी बदलो घेवपाचे दारीर आसा. इस्रायल आनीक हमास पॅलेस्टिनियनां मदें खूब झूज चलता. इस्रायल हमासान केल्ल्या अटॅकाचेर बदलो घेवंक सोदतात. इस्रायल 1000 लोक मेलो जाल्यार आज 30-35,000 पॅलेस्टिनियनी लोक मेला आनी लोकांक मारीत आसात. घरां, बिल्डिंगां, हॉस्पिटलां सगळें जमनीर पातोवलां, कांय ना. लोक बुयकेन वळवळटा. दोळ्याक दोळो, दांताक दांत. जे कितें पुर्विल्ल्या काळार आसलें तें आयचे काळार उदरगतीच्या फुडें गेल्ल्या संवसारांत दिश्टी पडटा. देर इज नो मर्सी. आय फॉर एन आय, टूथ फॉर ए टूथ. जेजू आयज आमकां काकुतीवंत जावंक आपयता, जसो देव आमचे सगळें काकुतीवंत. रुसिये आनी युक्रेनाच्या मदें झूज चलता वर्सां जालीं, आतां चलत आसा. रुसियेचो प्रेजिडेंट म्हणटा युक्रेन आमचो रुसियेचो एक भाग, आमकां जाय तो. संवसारांतले दुसरे देश आहात ते म्हणटात ना, ती सेपरेट देश तो. आनी झूज, आनी ह्या सगळ्या झुजांत बाबा भयणीनो कितें पळयता आमी? फक्त राग, दुस्मानकाय आनीक साद्या लोकांचेर मरण. आनी अशेंच कितें वातावरण सगळे संवसाराक आमकां दिश्टी पडटा. अफगानिस्तानाक गेल्यार थंय चेडवांच्यान इस्कॉलाक वचूंक जायना, कॉलेज सोडूच इस्कॉलांत पुरान वचूंक जायना, घरा रावात. आनी कोणूय आपलो आवाज उखलीत जाल्यार ओची जिवेशी मारप, नाजाल्यार तांकां बोणकुणीन घालप. आतां उस्तोऱ्यांक पुरान भायर तांचे सोयती मारप असो तांणी कायदो काडला.
कोणाच्यान जाप काडप ना. असले परिस्थितीन भाव भयणीनो, जेजूची काकुतीची व दैवीक काकुतीची परब हाका जागो आसा काय? आमच्याच घरांनी आमी या, पयस अशें न्हय, आमच्याच घरांनी शेजाऱ्याक वाड्यांत या. आसा काकूत वो आसा जोडटी, आसा काकूत वो आसा जोगडी. देवाच्या काकुतीची दैवीक काकुतीची परब करता आसतना आमच्या मना काळजान ही किरणां देवाची काकुतीची पडूंक जाय. कितलीं जाणां अजून पर्यंत भाव भावां बरोबर उलयनात, भाव भयणी उलयनात, घराचे वांटे सारके जावंक नात. कितलीं जाणां एकामेकाक इल ट्रीट करतात. कितले जाणांची कोर्टीन केसी आसात. कितले भाव भयणीनो रागाचें वातावरण आमी घेयत आसा. आज व्हडलीं दुयेंसां म्हणटात तीं कॅन्सर, व्हडलीं दुयेंसां म्हणटात तीं हार्ट प्रॉब्लेम, डायबिटीस, कोलेस्टेरॉल, ही वाडटात. आनी ताचें कारण म्हळ्यार आमी एकामेकाक बोगसूंक तयार ना. आमी एकामेकाची शांतीन जिवंक तयार ना. आमी एकामेकाक काकूत दिवंक तयार ना, फक्त बदलो घेवंक. आज आमच्या आदोगाद आनी जुईज पर्यंत पळयात खंयचे धोरणाचेर पावल्यात. तुमी तर कोर्टीन गेल्यार कोण एकलो केस नंबर सांगता, इयर ऑफ द केस सांगता, आनी तुवें वयर जुईज बसलेलो आसा. सेकंड हियरींग, नेक्स्ट हियरींग, हें उतर तांचें एकूच, नेक्स्ट हियरींग जालें, कांय ना, फक्त नेक्स्ट हियरींग. डायरी घेवन आसा, नेक्स्ट हियरींग. समजूया आज 8 एप्रील, फाल्यां 8 एप्रील, 8 मे नेक्स्ट हियरींग. मागीर कोर्टाक हॉलिडे आसा, मुखार गेले. ही दोया, ही काकूत आमी कोणाक पोसता. आनी कितलो काळ भाव भयणीनो आज गारवेत आसतना आमकांच विचारुया, जेजू आमकां काकुती वोवन जावंक आपयता. merciful like the Father. देव काकुती वोन तशेंच आमी काकुती वोन जावंक जाय. आनी देवाची काकूत आमकां अनुभवूंक आमी दुसऱ्यांक ती दिवंक जाय, दीत रावंक जाय, माप मेजो पडनासतना. People may not appreciate you, people may talk against you, कितें म्हणूं दी तूं काकूत. कित्याक तुजो बाप काकुती वोन जेजू ताच्या हातांतल्यान ही काकुतीची किरणां दिसान दीस आमकां आपल्या जेवणान पोसता. मीस जेजूचे काकुतीची परब आपल्याकूच मोडून आमकां दिता. आमी ताचे भशेन काकुती वोन जावं. आयज गारवेत आसतना हीच कृपा आमी सांत आमकां मागुया. उबी रावया, भावार्थाची उच्चारणी करून म्हणुया. सोत म्हणटा देवाक, सोरपोत विदार बापाक, भयणी भावंदो, आतां आमची थोडी मागणी बापाक आमी उबारुया.
शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. आमच्या पयस सुबीच्या फुडाऱ्यांनी 2 दिसां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचे दिशेन आपले यादनिकी आनी म्हत्वाची जिविताचें आपोवणें नवसरूंक आनी आपल्या फुडारीपणा आनी सांगाता वरवीं आपले पोळचेक जेजूचे शांतीचो आनी कुशालकायेचो अणभव दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कोर. ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक देवाच्या स्वासान शिसां भितर नवेपण हाडलें. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळ्या धर्माच्या आनी जाती कातीच्या आपल्या नागरिकांक तांणी वेंगोवंक कालीज मोनाचें नवेपण तांकां बापा लागीं मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कोर. तांकां तुमी तांचे पातकांचें बोगसणें दियात. तांकां देव त्या पातकांचें बोगसणें दिता. देव सदांच आपल्या दयालायची नदर आमचेर घालता. आमच्या जिविताच्या वेगवेगळ्या भागांनी ताचे दयालाय आनी आमी अणभवूंक आनी काकलुतीचें मुखामोल आमच्या कुटुंबान शेजाऱ्यांक आनी सर मनशांक आमी जावं बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कोर. भावार्थांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मनाचो आसलो. जेजू क्रिस्ताचें कालीज मन घेवन पयली क्रिस्ती भावा भयणी जियेलीं. ह्या समाजान क्रिस्ती मनशां कशीं जियेताना न्हय संवसारी मन पूण पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें कालीज मन घेवन आमचें जिवीत जिवंक आनी ह्या वरवीं तांणी हाडलेल्या शांतीचे आनी कुशालकायेचे आमी गोवाय जावं बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूत कोर. एक घोडी उगीच रावया, मागुया. आमच्या गोंयांत आदारी बीश साहेब आमकां फावो जाला. सिमियांव फेर्नांडीस आमचे इगोजेन पातकूर कसो तो वावुरलो. ताका किरीत देवाची गोठाय आनी आशिर्वाद. आमचो भाव ब्रदर बॉरीस आज ताचो निमणो दीस. यादनिकी माखणी तो घेतलो. ताकाय देवाच्या आत्म्यान भरून गोवळीक वावरांत मिसळ करूंक मागुया. मागुया आमच्या भुरग्यां पासत जी आपल्यो परिक्षा करतात. मागुया सगळ्या आमच्या ताळगांवकारांक काकूत दिवंक आनी घेवंक. बापा ही आमची मागणी तूं आयक. तुज्या पुता जेजूची नांवी बसूया. भेटून एक आमी गायन गावया. भावा भयणी बापाक भेटो. C10 पान 30 आनी 2. C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटो, नाका नाका रुपे नाका. आपल्या खासा सोबे भोगू जेजू तुझे काळीज मागता. आजच्या दिसा आमगे जिणे देवा खुशी करीत तूं. मोगान बेगून जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज
Ojciec moczy, Baba Konkani. भयणी भावंडू आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिले आमच्या आनी हक्की पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेश्वर आमच्या मोगाळ बापा, देवी काकुतीची परब करतना आमची दानां तूं मोयपासान मानून घे. तामन आसतना तुजी काकूत अनुभवूंक ती दुसऱ्यांक दिवन अशें तुज्या सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी वर्ते दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Dolbaraco Sobiesko tu, zorganizam saboda, tuča boj Boga, u sorgi tu kazuj su, sorbe sporačinami, peta taka su. U sorgi tu kazuj su. देवा आमच्या बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे तांय भोव मोगाळ आनी काकूतसार. देखून आज एक काकुतीवंत परबे समयार आमची मन तुजे तांय दाखोव. तुजी काकूत आमकां अनुभवंक हो उंडो आनी सोरो तुजे मुखार आमी हाडटा आनी आमच्या देण्याचेर तुजे पवित्र आत्मो धाड म्हूण मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता आमच्या सुमयार जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले. आपले मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन भासलो. ताणें उंडो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें दाकासोऱ्यान बोललेली कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रगताची कास. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगो तुया तुझ्या कसानी बरोची कोणपणा उरली, तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोड कोर.
बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आतां आमी करता तेज्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उगडास करून आमच्या पावसांत खुर्सार किळायलेली ताची कूड आनी आमच्या पावसांत खुर्सार बारवलेलें ताचें रोगोत आयज आमी तुका भेटयता बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बरोबर आमकांय तुजे वेंगेन घे तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तूं ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रोगोत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर आनी देवी काकुती वोद आमची काळजां कोर बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां मोग करून जुवांव पावल सोंपून गेल्ल्या बापसाहेबाची काकूत आनी ताका सर्गीच्या राजान आमच्या बरोबर दायजी आंगाजीर आसलेल्या पासत आमी मागता आयचे दोबाजीक पोरबीन वांटूक येतना देवाची काकूत अणभवूंक आमकां तशेंच आपआपल्या घरांनी रावन मिसा भेटीन वांटूक येतल्यांक ही काकूत अणभवूंक फावो कर आमच्या मेल्ल्यांक ल्हानांक आनी व्हडांक तुज्या सर्गीच्या सुखांत घे म्हूण आमी विस्वासान प्रार्थना आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दवरमूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर स्वर्गा राज्यांत आमकां वांटो दी कोश्टां दुखींक सांपडलेल्या सोमेस्तांची दया कर देसान देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांत सगल्या मनशांक तुका ओळखूंक तुजो मोग करूंक तुजी काकूत अणभवूंक आनी शांतीन जिवंक करपा दी बापा तुजे पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां मोग दाखयला तो मोग ओळखून आनी अजाप जाता आनी तुका वाखाणून आमी म्हणटा त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवाची काकूत आमकां मागून म्हणुया आमचे बापा सर्वेश्वरा सूर वायटांतली रागांतली दुस्मानांतकायेंतली सगळे तरेच्या वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सुराकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुनर्जिवनपणाचें देणें तुवें तुज्या दोन पुतांक बळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमकां एक एकल्याक तुजी शांती दी उचांबोड जाल्ले आमच्या आत्मे काळजां तूं तुजे शांतीन बोल आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपरवणी तिका शांती दी आनी तूं सिकाय कोटान सांबाळ तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाचे शिडे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काल देवाचे शिडे संवसाराचे पळयात जेजू देवाचो पूत आमचो काकुती वन सरवंडार ताच्या कळवळांतल्यान दया काकूत आमकां मेळ्ळी उदक आनी रोगोत भायर सरले संवसाराक जिवीत दिती काकुतीची जोर ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली हे ताच्या जेवणांत वांटो घेवन काकुती होवन जातली आमी सुभागी
कारिस्मोचे तू कोंत्रेकता जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी हें गायन गावया. D24 पान 60 D24 पेज 60. Carismoce tu contrecta, Gesù, e calzar mocea. Carismoce tu contrecta, Gesù, e calzar mocea. Așa tu ca și bucrata, Bagoia așa ta mocea. Așa tu ca și bucrata, Bagoia așa ta mocea. Od momo sotu planeta, Jesu, od mea mocea. Sotu planeta, Gesù, od mea mocea. Civat mocea bucalata, Gesù, civat mocea. Civat mocea bucalata, Gesù, civat mocea. Ce vol od morsorta, Gesù, od mea mocea. Ce vol od morsorta, Gesù, od mea mocea. Omnuța bucrauta, Gesù, od mea mocea. Sorgi omnuța bucrauta, Gesù, od mea mocea. मोगालिस्टानो हांव संदी घेता सगल्यांक देव बरें करूं म्हणून. पयले सुवातेर हांव त्रिएक देवाक दिनवासता, कित्याक ताणें म्हाका हें आपूण हें फावो केल्ल्या पासत. जरी तर ताणें म्हाका आपोवंक नासलें जाल्यार हांव घोडे हांगासर उबो आसचो नासलो. म्हणटूच हांव देवाक आर्गां आनी दिनवास दिता. देवाक हांव आर्गां आनी दिनवास दिता कित्याक म्हज्या फॉर्मेटर्सांच्या मनान ताणें घातले ह्या फिरगुजेन येवंक. आनी हांव हांगासर आयलो आनी म्हाका जायते बरेपण बरे अणभव म्हाका हांव शिकूंक पावलो. तशेंच जायते बरेपण हांवें तुमचे सोबे अणभवला. ह्या पासत हांव देवाक आर्गां दिता. तशेंच म्हज्या फॉर्मेटरांकूय दिनवासता. हांव दिनवासता आमचे पादविगार फादर सिप्रियान हाका, कारण ताचो मोग हुस्को सदांच आसलो. हांव भितर सरला तेन्ना लेगून एक वेलकम बरे भाशेन वेलकम म्हाका दिलो, बरो येवकार दिलो, बरो म्हाका येवकार दिवन म्हाका कम्फर्टेबल केलो तांचे समुदायान. आनी ह्या वरवीं म्हाका सदांच हांगासर तांचे सोबे रावंक मोग हुस्को तांचो म्हाका दिश्टी पडलो.
तेच परी ताणें म्हाका एक बरो मार्गदर्शन दिला. जायत्या भासांनी वेगवेगळ्या अनुभवा वरवीं म्हाका गिरेस्त करूंक म्हाका संदी ताणें फावो केल्ल्या पासत ताकाय हांव दिनवासतां. ताका देवान जायत्या गुणांनी भरला आनी एक गूण म्हणल्यार तो लोकांक एकठांय करूंक तो पावता. तशेंच लोकांक एकठांय करून जायते एक्टिविटीज वा जावं कितेंय वावर आसूं तो करूंक बरे भाशेन शांतपणी आनी एक बापूय कसो तो आमकां सगल्यांक घेवन वावुरता. ह्या पासत हांव देवाक ताचे गुणा पासत दिनवासता. तो एके भाशेन ताचे जिविता वरवीं हांवें पळयला तो एक ऑलरावंडर कसो, कित्याक जायतो काम तो कोत्ता आनी केन्नाच काम करून थकोना. दुसरो वावर सुरू कोत्ता रोखडोच एक वावर सोंपतूच. तर तो बरो उमेदीन बोल्लोलो आनी एक उर्बेन बोल्लोलो यादनीक कसो म्हाका उर्बा ताचे वरवीं मेवता म्हूण हांव ताकाय दिनवासता ताच्या जिविता वरवीं. आनी एक वस्त आमी जाणात तो बरो उदार काळजाचो. उदार न्हूच फकत एकेच भाशेन पूण सगळे वाटेन जायते कितें म्हाका शिकोवंक ताणें संदी फावो केली. जायतो आदार आनी सहकार ताणें म्हाका दिलो म्हजे शिकवणेन वा म्हजे आकारणेन वाडूंक. तर ह्या पासत फादर हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पातकुराक एक धाकटो भाव कसो ताणें म्हाका आपणायलो. जायते कितें सांगतालो, कितें चुकलां जाल्यार सांगतालो, कितें बरें जालां जाल्यार सांगतालो. आनी तेच भाशेन आमचो एक बरो संबंद ताणें आमचे मदें आसलो. आदार मागल्यार तो रोखडोच आदार दितालो. आनी ह्या वरवीं आमचे समुदायांत आमी आसतात तेन्ना तो सगल्यांच्या तोंडार हांसो हाडूंक वावुरता. ह्या पासत हांव फादर हेस्टनाकूय दिनवासता. हांव दिनवासता फादर डॉमिनिकाक सदांच म्हजे सगळे हुस्को आनी मोग दाखयलो. आनी एक म्हणल्यार ताका देवान बरो गावपाचो आनी एक म्युजिशियन कसो ताका देवान हे गूण फावो केल्यात आनी तो सदां मिसाक तो वापरता. ताचे वरवीं म्हाकाय मातशें कितें शिकोंक मेवलें. आनी तो एके भाशेन सदां म्हाका आदार दितालो म्हणटात संदी दितालो देवाचें उतर परगटूंक. आनी ह्या वरवीं हांव तेका आर्गान दिनवासता कित्याक ही संदी घेवन म्हाकाय म्हजें देवाचें उतर परगटपाचो जो गूण आहा तो अदीक बरो करूंक आदार मेवलो. फादर ब्रिटोक हांव दिनवासता कित्याक तो आसलो तेन्ना तो ताचे वरवीं हांव जायते कितें ताका पळोवन शिकलो. तो जायते वाचतालो आनी आपले प्रवचनूय तो बरे भाशेन तयार कोत्तालो. हेतून वस्तू ताच्या जिवितांत हांवें पळयलां. आनी हेच परी ताका तो म्हाका सांगतालो कितेंय चुकलें जाल्यार कितेंय बरें करूंक जातालें जाल्यार तोय म्हाका एके भाशेन जें पळयतालो तें सांगतालो. तर ह्या पासत हांव फादर ब्रिटोकूय दिनवासता. हांव दिनवासता सगळे ऑक्झिलियम सिस्टर्सांक आवय कशी भयणो कशी तांणी म्हाका एके भाशेन सदांच आपलो मोग आनी हुस्को दाखयलो. आनी भोव करून सिस्टर प्रिसिल्ला कित्याक आमी ऑल्टर सर्वर्सा पासत दोगांय वावुरतालीं. फादर हेस्टन हांव आनी सिस्टर प्रिसिल्ला आमी ऑल्टर सर्वर्सा पासत वावुरतालीं आनी तिचेय वरवीं हांव जायते कितें शिकोवंक पावलो. हांव दिनवासता जेनिफराक आमच्या क्लार्काक कित्याक वर्साचे ऑफिसान जे कितें वावर आसता तें शिकोवंक म्हाका तिणें आदार दिलो. तशेंच एक बरें इश्ट एक आवय कशी म्हाका तिणें आपलो मोग आनी हुस्को दाखयलो. हांव दिनवासता पियेदाद आमचे रांदपी तिणें आपल्या रांदप्या वरवीं जावं स्वादिश्ट पदार्था वरवीं जावं आपलो मोग आनी हुस्को दुसरे वाटेन दाखयलो. सदां हुस्को आपलो आसलो तिका म्हजे सोबे एन्थनीक आमच्या साक्रिस्तांवाक ताचे फॅमिलीक हांव दिनवासता कित्याक बरो वावर कोत्ता तो आनी केन्नाय कितें मागले वा कितें आदार मागलो जाल्यार रोखडोच तयार आसता. हांव दिनवासता सगल्या असोसिएशन तांचे प्रेजिडेंट्स जावं यूथ कॅथिकिस्ट PPC SSVP क्वायर सिनियर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स हांकां सगल्यांक कित्याक हांव जेन्नाय तांच्या कसलेय कार्यक्रमान भाग घेतला तेन्ना तांणी म्हाका एके भाशेन आदार दिलो त्या कार्यक्रमांत गूड जावंक मिसोड जावंक आनी म्हाका सदांच उर्बेन वाडयलो की आमच्यान हें करूंक जाता म्हूण. तो तांकां सगल्यांक नांव काडिनासतना सगल्यांक हांव दिनवासता. आनी तुमकांय हांव दिनवासता कित्याक हांव जितलेय फावटी येतालो जायतीं जाणां मीस जातूच वो जावं हूंय मेवले जाल्यार विचारताले
हांव ब्रदर तूं आयलो आतां कसो आहा बरें आहाय न्हू सगळे घरा कडेन सगळें बरें चलता न्हू कितले दीस उरले जावपाक ऑर्डिनेशन आनी हें सो सदांच हुस्को आनी तुमचो मोग दाखयलो म्हूण हांव तुमकांय सगल्यांक कालचांतावन देव बरें करूं म्हणटा तर आनी एकदां कोणूय चुकला जाल्यार हांव माफी मागता आनी सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. आमची मोगाची भेट कशी आमची अध्यक्ष युथाची तिचे लागीं मागता ब्रादराक. This is 1,50,000 a contribution from all of you. We thank brother. बसूनच आसतना आमचे कास दिनवास ब्रादराक आज ताचो निमणो दीस आमचे फिरगोजेन आपली याज्ञिकपणाची माखणीची तयारी करून तो घरा वता. ताका आमी बरें हांवडयता आसतना ताच्या आवय बापायक आनी ताच्या भावाक आमी देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागता. खंयच्यानूच एक वर्स सोंपलें आनीक ब्रादर ताचे सगळे जायते गूण आसात आनी व्हडलो म्हळ्यार ताचें सादेपण. तो शिकपान हुशार सेमिनारींत जायते ताका प्रायजीस मेळ्ळ्यात पूण आमी जाणात ताका खबर ना. हुशार शिकपान ताणें आपल्याची M.Com केल्या आनीक कंप्युटरांत भोव हुशार. हें सगळें ताचें हुशारकाय याज्ञिकी जिविताक उपकार तिरी अशी आस बाळगिता. आनीक एक खाशेलेपण म्हळ्यार आमी एक फामील कशी आमी चौगूय पांचूय जाण आमी 5 जाण आसतले. आतां फादर ब्रिटो ना दुयेंत आसा पूण सगळे आमी पांचूय जाण सांगाताक जावं ब्रेकफास्ट जावं लंच जावं डिनर जावं बाराबर तेच आमचो. आनीक हांव रावतां हें ताचे याज्ञिकी जिविताक एकदम फायद्याचें कित्याक जंय जंय आमी आसा थंय थंय एक धाकटुलो समुदाय. वी मेक अ फॅमिली ऑल ऑफ अस. आनीक सांगाताक खावन जेवन आनीक मागणी करून आनीक एकामेकाचो हुस्को दवरून एक वरस हें सोंपलें. ताका आमी बरें हांवडयता. जंय जंय ताचे वडील ताका धाडटले ते थंय ताचे गूण तो देवाचे मोहिमेक वापरतलो अशी आस्त बाळगिता. फादर ब्रदर थँक्यू व्हेरी मच. आज जेजूची काकुतीची परब सगल्यांक तुमकां फादर हेसन ब्रदर बॉरीस फादर डॉमिनीक सिस्टरीच्या नांवान हॅपी फिस्ट जेजूची काकुतीची परब हांवडयता. आनी ताची काकूत अणभवून ही काकूत दुसऱ्यांक वांटूंक तुमकां उलो मारता. तेच सांजे 3 वरांचेर आज डिवायन मर्सी रोजरी हो चॅपलेट 3 वरांचेर. ते उपरांत पवित्र ऑर आनी मागीर 4:30 वरांचेर पोरबेचें मिसार फादर सेवील आंतांव कापुचीन पाद्री मोंदेगिरींचो देवाचें उतर आमकां पुरगुट्टलो. देवाची काकुतीची आमकां ओळख दितलो. मिसा उपरांत पुरसांव आनी पुरसांव उपरांत एक धाकटुलो मेळावो आमच्या हॉलांत ब्रादराक आदिवस करपाक कॉन्फ्राद आसात तांणी पुरसांवांत वांटो घेवंक मागता. आज सकाळीं ऑल्टर सर्वस डे. सगळे ऑल्टर सर्वसांक आनी तांच्या आवय बापायक मीस सकाळीं 9:15 उपरांत तरेची कार्यावळ आनी जेवणा बरोबर ही कार्यावळ सोंपतली. आमच्या ऑल्टर सर्वसांक आमी आज जेवण केलां तातूंत तांणी वांटो घेवचो. फाटल्या दिसांनी तुमी जायतो तुमचो आदार दिला. हांव चिंततालो सगल्यो गोत आमी ट्रे भोंवडायता. म्हाका भिरांत दिसताली पयलींच आनी कितलींच कलेक्शन्स पूण तुमचो उदार तेंको पवित्र सभेक फावो जाला. चिंतान आयकुचें. निमाणें ब्रेस्ताराक मावंडी थर्सडे आमचें दान जालें 1,67,600. गूड फ्रायडे पवित्र जाग्यां खातीर पयशे पाप साहेबाक धाडून दितले आमी 3,10,000 3,10,000. पास्कांची रातीक 79,160 आनी सकाळची तिनूय मिसांनी 1,12,500 रुपया 1,12,500. ब्रदर बॉरीस ताका आमची भेट
तालगांवकारांची 1,50,000 जे आमी ताच्या हातान गेल्यात ताच्या ऑर्डिनन्स हांव ते उपयोगाक पडटले म्हूण रावता. लँथन बॉक्सीस तुमी दिली. मिशन ऑफ दामान आमी एकठांय केले 4,12,000 रुपया. हे 4,12,000 रुपया आमी तुमच्या नांवान मिशन ऑफ दामन सुपिरियराच्या हातान घालतले. हे पयशे मेजूंक आमकां आदार दिले आमची कावंटींग कमिटी आसा, फ्रिडा, दिलीप कोता, फ्रांसिस्का, मारिया सुंदा, मागीर मार्ता, ब्रिटो, पियेदाद, तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हे पयशे मेजून तांचो बरो उपयोग करूंक आदार दिलो. गोरमेंटचेर आशिर्वाद संपलो. खंयचीय गोर उरलां जाल्यार आमकां कोळीत करचें. ह्या वर्साक आमी 1,500 होली वॉटर बॉटल्स तयार केल्ल्यो. त्यो घराघरांनी पाठयल्यो. जायत्यांनी आनीकूय व्हेल्यो. आनीक थोड्यो आमी तयार केल्यात. कोणाक पावूंक ना, मेळूंक ना जाल्यार ऑफिसांत येवन व्हरच्यो. आमचे कास दिनवास PPC वांगड्यांक आतांचे आनी फुडल्या फाटल्या वांगड्यांक देव बरें करूं म्हणटा. जायतो बार घेवन ताणें आमकां बो करून आशिर्वाद घालूंक, मॅगझीन पावूंक आनी होली वॉटर तुमच्या घरांनी पावूंक आदार दिलो. फाल्यां सोमार 8 एप्रिलाची सांजे 4 क्वार्ताक तेर्स उपरांत कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपाची जमात. 6:30 फाल्यां PPCची जमात. सगल्या वांगड्यांनी हाजीर जावंक उलो मारता. मोलावणी आनी कार्यावळीची भासाभास आसतली. एप्रिलाचे 10 आमच्या बिश्प साहेबाक बिश्पाची मागणी मेळ्ळ्यार ह्या वर्साक 30 वर्सां भरतात ताचे बसत मागुया. एप्रिलाचे 11 आमच्या पणजेच्या वारादाचो डिनरी ऑफ पेंजीम ह्या पाद्रींचो मेळावो आसा लोटले सालसेत. शुक्रारा दीस 12 सांजे 6 वाजता मीस आनी परम संस्काराक भोजण. दर शुक्राराक आमच्या इगोर्जेंत ती भोजण जातली आनी 8 वरांचेर आमी परम संस्काराचो आशिर्वाद दितले. वांटो घेवया, पवित्र सभे पासत आनी आमच्या देशा पासत मागुया. एप्रिलाची 12, 13, 14 3 दिसांचो तियात्र फेस्टिवल घडोवन हाडटा. उत्सवीक वर्सांत थोडो वेळ सांगाताक सारूंक माटवांत आयमुरी करून सुरवात दितले. 12 फ्रांसीस दे तुयें, 13 आलेसिन दे मोर्जी, 14 रोज फन्स हांचे तियात्र आसात. हे तियात्र फायदो करूंक न्हय पूण आमी सगळीं सांगाताक वेळ सारूंक. तिकेटी तिनूय तियात्रांक 400 रुपया. कॅन्टीन आनी हावजी आसतल्यो. आमचे PPC वांगडी घोडे तुमच्या घरांनी येतली. उपकार करून तिकेट काडून तुमी ह्या तियात्र फेस्टिवलांत वांटो घेवचो. सोनवारा दीस 13 सांतादोनीच्या कापेलांत मीस 6 वाजता. फुडल्या आयताराक ओल्ड गोवा सेंट जोझफ वाज रिन्युअल सेंटर हांगा काजारी जोडप्यांक कपल्स, मॅरीड कपल्स बो करून 20 वर्सां आनी अदीक जाल्यान त्या काजारी जोडप्यांक एका दिसाचो रेतीर घडोवन हाडटात. हो रेतीर 8:30 सुरू जातलो सकाळीं आनी सांजे 5 पर्यंत चलतलो. क्रुझेडर्स फॉर जिजस हो जमो हो रेतीर घडोवन हाडटा. तुमच्या लग्नीक जिविताक अदीक उर्बा, अदीक मजबूत तें करूंक हो रेतीर जातलो 8:30 ते 5 पर्यंत. फुडल्या आयताराक तशेंच आमचे इगोर्जेन कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा हांचो एक सेमिनार आसतलो जंय बो करून लग्न जावंक सोदतात ते चेड्यांक तशें चेडवांक तांकां घोडी ओकोल मेळना, न्हवरो मेळना. कॅथलीक एसोसिएशन ऑफ गोवा ती आदार दितात. तुमच्यांनी रेजिस्टर करूं येता. एप्रिलाचे 15 आमच्या इगोर्जेन लायफ इन द सेमिनार सुरू करता. लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार. हो सेमिनार सगळ्यांक आमकां गरजेचो देवाच्या आत्म्यांची परबेन बरे भाशेन वांटो घेवंक. सोमारा दीस 15 4 सोमार लायफ इन द स्पिरीट सेमिनार चलतलो. सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत. सांजे 5:30 ते 8:30 एवरी मंडे स्टार्टींग फ्रॉम एप्रील 15. फादर विलियम पेरेरा, सेंट मॅरीज चर्च आसिकेरे, हासान डिस्ट्रिक्ट आमकां कुडीत करता आनी तुमकां दिन वाचूंक लायता. तुमचें उदारपण ते इगोर्जे पासत जालें 3.5 लाख 3,50,000 जालें.
तालिगांवचे इगोर्जेंतल्या लोकांचें दान हे सगळे पयशे एकठांय जाल्यात ते तांचे इगोर्जे खातीर वापरतले म्हूण ते तुमकां दिनबासतात. देव बरें करूं म्हणून ताणें एक पत्र आमकां पाठयलां. तुमकां सगल्यांक तुमच्या उदारपणा बसत देव बरें करूं. अब्रिलाचे पयले तान नवें फायनान्शियल इयर सुरू जालां. बीफ साहेबाच्या घरांतल्यान आमकां एक सर्क्युलर आयला. एमोलमेंट्स म्हणजे तुमचें दान तरेतरेच्या वावराक इगोर्जेचे ताचेर आदल बदल केला. नोटीस बोर्डांत सगळी म्हायती दिल्या. तुमचो सहकार रावता आनी आदी फुडें देव बरें करूं म्हणटा. भाव भयणीनो, ह्या उत्सवीक वर्साक आमचे जुबली कमिटीन डोनेशन कुपन्स म्हूण काडल्यात. 100 रुपयांक एक कुपन घराघरांनी तुमकां धाडल्यान. उपकार करून तुमच्या मनांत कसलोच गैरसमज मिसअंडरस्टँडींग आसचें न्हय. एका घराक 100 कुपन्स पाठयल्यात. ती तुमी विकूंक जाय. विकूंक जायनात. कसली आडखळ आसा पोतून ह्यो हाडचें. नो कमेंट्स. कोणाकूच कसलेंच वायट दिसचें न्हय आनी आमी कांय म्हणचें ना. पूण हें तुमचें काम. तुमी आदार दितात तो आदार इगोर्जेक उपकारतलो. देखून जुबली कमिटी वावुरता. इल्लोसो वावर उरला तो सोंपोवंक आमचे लोक जायतो UK गाल्फाक तशेंच भायल्या गांवांनी आसा. ते तालगांवकारांकूय आमी उलो मारता. तुमचो तेंको तुमी दिवचो आनी हें बरें काम सगळें शेवटाक पावचें. मायाचे पयले सांजे 6:30 वाजता 3rd एडिशन ऑफ कॉन्सर्ट पीच आमी घडोवन हाडटा. कॉन्सर्ट पीच म्हळ्यार आमच्या घराघरांनी भुरगीं तरेतरेचे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वाजतात. जावं ते मागीर गिटार, वायलीन, मागीर ऑर्गन ऑर पियानो, तरेतरेचे इन्स्ट्रुमेंट्स वाजतात. तांचे खातीर ही कार्यावळ दवरलेली आसा. सांजे 6:30 वरांचेर सुरू जातली. आमची हिंगाची ताळगांवची तशेंच दुसरे गांवची भुरगीं येतलीं हे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटान वांटो घेवंक. तुमच्या भुरग्यांक तुमी उर्बा दिवची म्हूण मागता. कुमदाद दे तालिगांव उगडास करता की येता त्या आयताराक जनरल बॉडी मिटींग काजा दे पोव तालिगांव हांगा जातली. येता त्या आयताराक सकाळचे 10:30 वाजता. तुमी सगल्यांनी ह्या मिटिंगेंत भोव करून जे शेअर होल्डर्स आसात, वांगडी आसात कोमदादीचे, तांणी वांटो घेवंक सगल्यांक उलो मारता. येता त्या आयताराक सकाळीं 10:30 वाजता. आमचे सिस्टर्स ऑक्झिलियम कॉन्वेंट सिस्टर्स आमकां कळीत करतात की ती घडोवन हाडटात आमच्या भुरग्यांक सामर कॅम्प फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 5 एंड अबाव. 15 एप्रिलाचेर ते 30 पुऱ्यान दोनपारां ओडिसांक ते सांजे 6 पुऱ्यान 2:30 to 6 in the evening. भुरग्यांनी तातूंत वांटो घेवंक उलो मारता. देर वील बी गेम्स, इव्हेंट्स एंड इंट्रस्टींग एक्टिविटीज. तुमी तुमची नांवां सामर कॅम्पाक दिवची म्हूण आमी तुमकां उलो मारता. सगल्यांक तुमकां आनीक एक फावट फेस्ताची उनुनीत परबीं तांचे लागीं जाता आनी सांजे फेस्ताच्या मिसांत वांटो घेवचो. उबी रावया. बापा मोगळा, तुज्या पुता जेजूची काकूत अणभवून आज ताचे जेवणांत आमी वांटो घेतला. ताचे सारकी आमी काकुतीवंत जावं आनी काकूत आमच्या जिविताचे कुडण्यांतल्यान दुसऱ्यांक दिवन तुज्या पुता जेजूचे अनोदवंत पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय आमी जायशें कर. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देवाची काकूत अणभवून दुसऱ्यांक धाडूंक वचून यात जेजूचे नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक गायन गावया. F12 खुशाल खाडसा पान 9 तारीख F12 पेज 91. Alleluia, alleluia, alleluia.
Shakaye, Imaskayo. Eva Mundiratliya Babushakaza, Eva Shani Baiso.